लायटीच्या खांब्याचेर वडिल्ले बेकायदेशीर केबल कापूक सुरू केल्या उपरांत केबलवाल्यांची मुख्यमंत्र्याकडे बसका जाली. उपरांत राती उसरा काशीनाथ शेटयेक ड्युटी वेल्यान रिलीव केलो. काल कापिल्ले केबल आज परत रिस्टोर करपाक सुरू केल्यात. काल गोंयभर एक चर्चेचो विशय आशिल्लो तो म्हटल्यार केबल ऑपरेटर. जेन्ना हायकोर्टान जेन्ना केबल ऑपरेटरांक रिलीफ दिवंक ना ताच्या उपरांत काल जो एक्झिक्युटीव इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो काशीनाथ शेट्टी हांच्यांनी पणजे हांगासर केबल जी आसा इंटरनेट केबल ते कट करपाक सुरवात केल्या उपरांत पणजे चडशा जाग्यांनी ऑफिसांनी इंटरनेट ठप्प जाल्ल्या कारणान सगळे कडेन गोंधळ जाल्लो. ताच्या उपरांत घाई गडबडीन सरकाराक जाग आयल्यान सरकारान जो एक्झिक्युटीव इंजिनियर आशिल्लो ताका राती ताका रिलीव नोटीस काडली आनी ताका त्या पोस्टाला रिलीव केलो. ताच्या उपरांत पणजे काल सांजेच्यानूच म्हाका दिसता केबल रिस्टोर करपाचें काम सुरू जाल्लें. आतां मागीर तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता हांगा केबल जे कट केले आसा ते सध्या जॉयन करपाचें काम सुरू जाल्लें आसा आनी अशी म्हायती मेळटा की आयज सांज पर्यंत हे केबल जे आसा इंटरनेट जो आसा पणजे हांगासर रिस्टोर जातलो अशी म्हायती मेळटा. आपूण आपलें काम केलें 200 परस चड शोकॉज नोटीसी काडल्यात. सरकाराक आपल्या परस बरें काम करपी अधिकारी मेळ्ळा आसुये म्हूण आपलो चार्ज काडलो. आपूण सरकाराचो पगार घेता, काम करपाची आपली जबाबदारी. आपणें तें केलें. चार्ज काडून घेतल्या उपरांत काशीनाथ शेटये उलयलो. काय ना ते आतां तुमकां बरे 2 ऑफिसर दिल्या न्ही तांणी एज नोडल ऑफिसर आनी गव्हर्मेंटाचें काम तशें आसता न्ही. कोणाक केन्ना कोण खंयच्या हेजेर ट्रान्सफर आनी आमचें तें काम तशें न्ही. खंयच्या हेजेर घालपा आतां कोणाक. पण हांवें तांकां सांगलें ताणें म्हाका विचारलें वॉट वॉज द ऑप्शन. सो हांवें ताका सांगलें केबल काड नाल्यार म्हाका. सो दॅट वॉज द ऑप्शन. आनी कितें आय वील नॉट लीव अदरवायज. आय वूड हॅव टेकन ऑल द मनी. प्लॅन केलें हांवें आनी कितें आसा तेंय केलें. 200 उरलेले ते केले सर न्ही. ते सारकें 200 300 250 बीन आसत ते हांव सारकें तुका कॅल्कुलेटेड नासलें. ऑलमोस्ट चडशे जाणांक केलो तुमी. तुमकां सगळें कॅल्कुलेट जातकूच ते हे करतलो हांव 1-2 दिसांनी दितात तो फूल एमावंट कितलो जातलो. स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश रावत. मुख्यमंत्री म्हणटात दोनूय वाटेन चूक जाली. मुख्य सचिवान बसकाक घेतला. अंडरग्रावंड केबलिंगूय जातलें. सद्याक केबल रिस्टोर करपाक खंय मेकळीक दिल्या. हायकोर्टात केस आसा. ओके, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या न्यू पॉलिसी प्रमाणे तांच्यांनी तांकां परमिशन्स दिवपाक जाय पयशे भरून. तांचो प्रॉब्लेम्स दोशी वाटेंतल्यान आशिल्ले. हांवें सीएसान ऑलरेडी मिटींग घेतल्या. तांकां टायमींग अरेंजमेंट तांकां परमिशनां ज्या ते ऑफिशियली दी म्हणटा तांचे कडल्यान पयशे भरून घे म्हणटा. मागीर अंडरग्रावंड केबलिंगा खातीर वता जेणे करून प्रायवेट ऑपरेटर सुद्दां ताजेर येतले. आतां तरी रिस्टोर करपाक लायल्या आमी. जे जो एप्लाय करता ताका पटकन परमिशन्स मेळटली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.